आख्खे मुरमगांव गोवाच्या लोकांक तशेंच आमचे आख्खे गोंयच्या लोकांक हांव आमचे इंडिपेंडन्स डेची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। कित्याक आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी 75 इयर्स क्रॉस केल्ले आसा आनी आयज जे प्रमाणे आख्खो देश एकत्र रावन जे प्रमाणे आयज डेव्हलपमेंटाच्या फुडें पावल मारीत आसा आनी हेजें श्रेय वयता आमच्या लिडराक जो आमचो इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर आसा बाब श्री नरेंद्र मोदीजी। आयज तेज्या नेतृत्वा खाली नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वा खाली आयज आख्खे देशान आमी पळयता कशी डेव्हलपमेंट चालू आसा। त्याच प्रमाणे आयज आमचो एक देश आसा तो सुपर पावर जावपाच्या वाटेर आसा। आयज जो मान सन्मान आयज आमकां आख्खे जगाक मेळपाक लागलेलो तेजे सगळे श्रेय वयता फक्त आमच्या प्रायम मिनिस्टराक नरेंद्र मोदी। कित्याक आयज तेणें आख्खे देशा आनी जगा भितर आमकां भारताचें नांव एक कनेक्ट करून दिल्लें आसा आनी एक नांव आख्खी जगाक जाल्लें आसा। सो त्याच प्रमाणे आयज आमी मुरमगांव गोवान आमचे ऑफिसा कडेन आमी फ्लॅग होस्टिंग केलेलें आसा। अशे खुबशे डिफरंट प्रोग्राम आमी दिल्लेले आसा। मी म्हणटा ते आमचे किल्ल्याचेर आमी फ्लॅग होस्टिंग करपाचें आसा जो मुरमगांव गोवाचो एक पयलींसून फोर्ट आसा तेजेरूय आमी करपाचें आसा। आनी त्याच प्रमाणे आयज आख्खे आमी एकूच मेसेज आमच्या आख्ख्या लोकांक कितें आमकां सगळ्यांक युनायटेड रावूंक जाय, आमकां काम करूंक जाय आनी ह्या देशाक तशेंच आमच्या गोंयच्याक लागून आनी स्पेशली म्हज्या मुरमगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक लागून जे प्रमाणे आमी काम करपाक फुडें चल्लेले आसा सगळ्यांच्या आशिर्वादान सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज आमी फुडें चल्लेले आसा आनी सगळे जे कामां आमची आसा उरलेली ती सगळी पूर्ण करतले असोच आयज आमी हे फ्लॅग होस्टिंगाच्या निमतान हांगा सगळे जाण जमिल्ले सगळे आमचे सिनियर सिटीजन्स आमची महिला सगळे युवा सगळे जितले जाण येयले आसा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा। कित्याक आयज ते येवन सगळ्यांनी आपलो मनाचो जो रिस्पेक्ट देशा बद्दल आसा तो दाखयलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे हर घर जे आमी तिरंगा लायलेले आसा आख्ख्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घराचेर एक प्रावड आमी फील करता जेन्ना आमी तो फ्लॅग एक इंडियेचो फ्लॅग जेन्ना आमच्या घराचेर लावपाक मेळना। ह्या फावटी आमकां 3 दीस लावपाक मेळ्ळा 13, 14, 15 सो कंटिन्यूस लोकांनी लायलेले आसा। तेज्या लागून इट इज अ प्रावड मुमेंट। कित्याक आयज जे आमचे सॅक्रिफायस केले आसा आमच्या लिडर्सान आनी आयज तेजी जी पळामोळा जी आयज स्ट्रॉंग जावन आयज आमी तेजे फळ भोगता आयज आमचे सगळ्या। कित्याक त्या टायमाचेर तेंच्यांनी जर आमकां फ्रिडमाक स्ट्रगल करूं नासलें आनी फ्रिडम मेळनासलें जाल्यार आयज सुद्दां आमी गुलाम म्हणून उरपाचे। आयज जे आमी फ्रिडम पळयता आमकां जे फ्रिडम ऑफ स्पीच सगळो जो रायट मेळ्ळो आसा कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवान ते फक्त ह्यो फ्रिडम मेळ्ळो आसा आनी इंडिपेंडन्स सगळो।